उबी रावया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. श्रेष्ठ महादूत मिंगेल, राफाएल, गाब्रिएल हांचे आमी फेस्त समारंभांत आयच्या उडापण ग्रंथांतले पयले वाचप. तातूंत आमी वाचता देवसार 3 रितीचे आमचे वयर येतात. डेव्हिल द टेम्प्टर, डेव्हिल द डिसिवर, डेव्हिल द एक्युजर. मिंगेलीन आनी ताज्या सांगात्यांनी झूज मांडले. कोण आमकां नाडटा त्या देवसारांचेर. आनी उपरांत तिसऱ्या वाक्यांत आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत उडापण ग्रंथांतले वाचप. ते आमकां फटयतात, तरणाट्यांक कुमसार गरज ना म्हणटात आनी थोड्यांक पोर्नोग्राफी कांय जायना एक्टिविटी पळयत उपरांत कुमसार जावयेत. शांतीपण कांगनाडींतल्या भितरल्या माद्रींक म्हणटात. डेव्हिल द डिसिवर, तो फटयता तुका आनी म्हाका. आनी तिसरो रितीचो देवसार आनीकी भिरांकूळ, डेव्हिल द एक्युजर. आयच्यात पयल्या त्या वाचपांत तुमी वाचतात. आनी तो तुका आनी म्हाका देवा मुखार फिर्याद म्हणटा. तो बरो न्हय, तो तुका सांगुल्लो न्हय. आनी म्हाकाय तो एक्यूज करता. तुका पाताक सोडूंक जायना, बेबदेपण सोडूंक जायना, तूं पाड, तूं मेळो. हो कठीण डेंजरसो देवसार, डेव्हिल द एक्युजर. ते एक जाण आमकां आंज बडवे आसात. मिंगेल, भियेनाका, हांव तुका जैत दिता म्हणटा. आनी तो जैत असो आमचो आंज बडवो. आनी गाब्रिएल म्हणटा केन्नाय तुका अशें बेन दिसतना हांव तुका बरी खबर जिवंतपणाच्या जेजूची, देवा बापाची खबर हाडून दिता म्हणटा. आनी राफाएल, तूं आनी हांव एके फावटी पिडेंत पडटा, अस्कत जाता. हांवें वखद हाडून दिल्लें तोबियासाक, तुकाय गरज पडल्या वेळार हांव वखद दितां, औषध दितां. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता.
मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेस्परा देवदूतांचे आंज बडव्यांचे मनियारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखून दीत म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्याचें पयलें वचत. सर्गार एक झुजू तयार सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले.
महासरोप आनी ताचे दुती भरान झुजले, पूण शेकी हे सलवाले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संसारस आडवटेक व्हरता त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिलें. तेदवा सर्गार एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्तचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतेल्यांक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्यांक कान धर्नीक शेवटिला. शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेलां. कित्याक आपल्याच जिवाची तांणी परवा केली ना. मोरोंक लेगून तांणी पाटी केलें ना. संतोष पावा तुमी आकाशानो आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासियानो. देवाचें उतर हें तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन बसता. सर्वीस पुरा कित्याक हांवें विसरलेले प्रार्थना तुवें आयकून घेतले. तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुझ्या नावाची स्तुती गाता. प्रॉस्परती तुझी नाव त्या नावात मरमी वर्ते तुझी उदार. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान बोलो. तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता. खुशी जारी करतेल्या सेवकानो सर्वीस पुरा वंदिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. त्यावेळी
आपणास येतल्या नथानायलाक पळयलो आनी जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच खापटपण ना. नथानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नथानायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत तुका हांवें पळयलो म्हूण तूं सत म्हणटाय? ताजे प्रास सर वर्ती घडीत तूं देखतलोय. उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जातलो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देवलेले तुमी देखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो, भयणी भावानो, देवसार नाडटा, देवसार फटयता आनी देवसार बदलाम मांडटा. मस्तुबुटी आमी चिंतना देवसार देवसार 3 तरांचे देवसार आसात म्हणून आमी मस्तुबुटी हें चिंतूंक ना. आयच्या पयल्या वचपान तुमी तें आयकलें. पूण हाका ते तरांचे बळिश्ट आन बडवे आसात. इगज मतेन हाच्या विशयांत सबार फावटी शिकयलां. सबार पाप साहेबांनी साम 91 आनी देवा गेल्या बड्या म्हजे राखण्या हे मागणें शिकोवंक आमकां उत्तेजन दिलां, प्रत्येक जावन भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक. बायबलांत 300 प्रास 6 फावटी आंज्या विशयांत उल्लेख केला. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, इगज मातेची अधिकृत दोतोर न्हू, तातूंत 328,354 म्हणसर ही सगळीं नंबरां ओन्ली अबाउट एंजल्स. मोगाच्या भाव भयणीनो, मायकल म्हळ्यार हू इज लायक अन टू गॉड, मिखाएल देवा सारको कोण आसा? आनी ताणें लुसिफराचेर आनी त्या पाड देवसारांचेर झूज मांडले आनी तांकां यमकणांत लोटून सोडलें. गाब्रिएल देवाचो संदेशकार केन्नाय बरी खबर आमकां हाडून दिता. आज तुका बरी खबर जाय, जस्ट प्रे टू गॅब्रिएल. आनी राफाएल देवाचे वखद, हिलर ऑफ गॉड, तो बी आज कुड्डो जाल्लो, ताका ताणें दिश्ट दिली. तर आमी ह्या आन बुडव्यांक उलो मारता गी, हे आन बुडव्यांचें सत भावार्थाचें सत. तर हे सात व्हड जाल्या उपरांत आमचे तन पयस पयस किताब येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रॅक्टिकल 11 पॉयंट. 2004 डिसेंबर 26 वडांक बरो उड आसा, सुनामी. आनी प्रत्येक जावन तामिळनाडांत नागपट्टिनम थंयसर वेळांकणी बसिलिका आसा, कठीण सुनामी आयली, 30-40 फुटी लारां. घरां बुडोवंक लागलीं आनी त्या एका घरा तो ताजी बायल आनी ताजें एक चेडूं भुरगें. रीडर्स डायजेस्ट नेक्स्ट इयराच्या खंयच्याय एका म्हयन्यांत आयिल्ले
ते सोबीत आर्टिकल जो मन्नत म्हणलो डॉन बॉस्को फादर ताणें बरयल्ले त्या आर्टिकलाचे हेडिंग एंजल्स अँड डिमन्स. तो ताच्या घरांत रावन बायलेक आनी त्या दुवेक घेवन वयर खंयच्या एका रुखाक चडलो. एक ल्हानसो पर्वत थंय ताणें तांकां भद्रतेन दवरले. वयल्या फांट्यार परतून गेलो आवरेता घर बुडोवंक जाला. पूण भितर वचून कशें म्हणी बायलेचें भांगर आनी आपणें जमा करून दवरलो दुडू ताणें एका सुटकेसीन गेलो आनी तो धांवलो. त्या वेळार आवर सरता सरतना कशें म्हणी करून रुखाच्या फांट्याक ताणें धरलें आनी एका हातान ताजी सुटकेस. थंय दळा लोक बुडतालो मरतालो आनी ताणें पळयलें एक चेडूं भुरगें रुखा लागीं पावलें. बुडता वयर येता बुडता वयर येता. अंकल बचाव कर म्हूण ताणें हात वयर केलो. हातान सुटकेस आनी एका हातांत ताणें आनी एका फांट्याक धरलां. एंजल्स अँड डिमन्स. सुटकेस बुडयली त्या भुरग्याच्या हाताक धरले आनी ताकाय बायले आनी आपल्या दुयेसां घाता थंयसर ताका दवरलें. ताजें चेडूं भुरगें अक्षिता ताजें नांव आनी ह्या भुरग्याक ताणें रक्षिता म्हूण नांव दिलें. एंजल्स येस आयच्या दिसांचे आन बोडवे तुका आनी म्हाका जाय जाल्यार बी द एंजल्स लायक दीस मॅन. आतां डिमन्स कोण? मोटार बोटींत येणे तेणे थोडे येताले. घरां घरांनी वचून पयशे लुटताले. म्हातारो लोक बुडोवन मरतालो. ना तांच्या घरचे पयशे लुटताले भांगार लुटताले तांच्या मोटार बोटींत घालताले. आनी चड दुखाची गजाल चेडवां भुरग्यांक ओढ हाडून हात पाय बांदून खंय व्हरताले तुमी जाणात. मोगाच्या भाव भयणीनो डेव्हिल द टेम्प्टर डेव्हिल द डिसिवर डेव्हिल द एक्युजर हे तिनी आमी जावचे नाकात. आमकां मानसीक आत्मीक कुडीचे पिडा येतना राफायल आसा. आमकां बरी खबर जाय निराशा नाका. भुरग्यांची एग्जाम कामाचे प्रॉब्लेम तर गाब्रियल आमकां बरी खबर दितालो. आमी बुडतना वयर येतना आमकां डेव्हिल द टेम्प्टर एक्युजर या डेव्हिल द डिसिवर जावंक आमकां एके फावटी ताळणी येतना मिंगेल श्रेश्ठ बडवो जैत असो ताका एक उलो मार तुका आनी म्हाका मेळटलो. आमेन.
तुझ्या मोगाच्या न्हू हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगातला भेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. महिमेवंत देवा, हो वाखाणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मनियारपणान तुजे मुखार तो पावो आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत दुंपा बरी जावं दी. क्रिस्ता आमच्या जेजूच्या नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवा सुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणतना तुजी तोर महिमा आमी वाखाणता. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या महिमेवंत पदवेन संतोसता. वयर आमचो सरकार, तुतांचो दळबार, तांचे सांगता आमी मेळोन तुजी स्तुती गायता. बापा, तुमकां रोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही मुजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातो आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, फातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो घट परगटुया.
करता तुझ्या येण्यात सोम्यान जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुझे तिजो पती, भगवंत मिंगेल, राफेल, गाब्रिएल आनी सर तुज्या धर्मदुतां आनी भक्तां सांगाती तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. आज आमच्या बगलेक जाय जाल्यार आमी मागणें करूंक जाय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक सुशिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां गाळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रक्तलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू. सैतानान ताका 3 पुटी नाडले, ताणें जैत वेले. आमकांय आंज बडव्यांची मजत मेळटा. आमी जैत व्हरया देखून ताच्या जेवणाक तो आमकां आपयता. आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
Jesus करून म्हाका मोगान काळीज जेजू पडल्या उंड्या जिविताच्या तितून जिवीत म्हाका जेजू पडल्या राखण्या हिंडाच्या स्वीकार तूं कर म्हाका तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन मोगाळ बापा सर्गीन सवूंड आमी घेतला आनी उजवाडाच्या गठायेन सर्गाच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचोंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आनी मोगान पळोवन दीत म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दया करून बसात. मोगाच्यानो ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर जावच्या रितीरेंचो विवर. ऑक्टोबराची 2 तारीख येवचो आयतार भारतांत कॅरिस्मेटिकाचो दीस जावन आमी आचरण करता आसता सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत हांगासर कॅरिस्मेटीक मागण्याची विधी शिकोवन प्रेज एंड वर्शीप आराधन आसतलें. सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 3 वरां म्हणसर बाप मेल्विन पक्षिकेरे आनी तांचे डायसिसाचे कॅरिस्मेटीक आयोग ही विधी चलोवन व्हरतली. सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत फादर रॉवेल आनी सांगाती ही मागण्या विधी चलोवन व्हरतले. येवच्या आयतारा सांजेर 6 वरार हांगासर मिसाचें बलिदानी आसतलें. ऑक्टोबराची 23 तारीख तावन 26 ऑक्टोबर 23 to 26 ह्या देव मंदिराच्या वाठारांत 4 दिसाची कोंकणी भाशेंत रेतीर आसा केल्या. ही रेतीर चलोवन व्हरतात बाप नॉयल आनी ब्रदर प्रकाश बँड्रा आनी तांचे सांगाती. तशेंच ऑक्टोबराचे 30 तारखेर हांगासर सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत कन्नड भाशेंत एका दिसाची कॅरिस्मेटीक रेतीर आसतली आनी ही रेतीर चलोवन व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन. ह्या तिनी रेतीरेक तयाराय जावन आमी तुमचो सांगात मागणे आनी थोडी आरती कुमक आशेता. प्रत्येक जावन 4 दिसांचे रेतीरेक जायतो खर्च आसा, जायते तयाराय जावंक आसा, त्या देखून तुमचो सांगात आमी आशेता. डिसेंबराची 5 तारखे तावन 15 तारखे म्हणसर ग्लोब ट्रॅव्हल्साच्या सांगाता आमी इन्फंजेsus श्राइन इस्रायल गांवाक 10 दिसांचे एक पवित्र पयण आमी प्रारंभ करता. आनी ह्या हेम पयणांत इस्रायल
पॅलेस्टाईन आणि इजिप्त ह्या 3 गांवांक आमी वेतल्या आनी प्रत्येक जावन जेजून चलिल्ली ती वाट आनी जेजून भेटिल्लो तो जागो आनी पोरन सल्लो आनी नवे सल्ल्यांतले थोडे पवित्र जाग्याचे भेट आमी करतले. जर तर तुमकां कोणाकी मन आसा तर तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळचे. सडीत विवर आमी तुमकां दितले. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विसणार आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या जेजू बाळकाचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशा सो इश्ट जावन जियेलो. सर तराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकर देवीक वैस मेळ्ळें नांव ताका पोसलें. ज्ञानाऱ्यांक शिकयलो जेजू मिस्त्री म्हणा वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक तांच्या सर गरजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची ते सवां ह्या दिसांनी परिक्षा आसा. भुरग्यांक वडांक काम मेळोवंक थोडे तरणाटे वत धरतात. बरी सेरीक जाय म्हूण थोडी वडिलां खंत करतात. घरांनी नासमाधान थोडे फावटी आसा जालां. हे तेग श्रेश्ठ आंबडवे तांची मजत आमी मागया. जेजू बाळका लागीं ते विनंती करून दीत. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदव्या ज्या पितरान उगडप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोल्लो आसता. तुका पातेले उलो मरतल्या सकडांक जायनाय आनी तुज्या बेसांवनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी रता तुजे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्रां भोगोस आनी आमकां दाणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां न्हेव. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पाव तुजे शास्त्र्यां भितर तूं सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर अधिकार आतां आनी रुच्या मरणाची घडीर. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसान घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसान घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसान घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळकाक मागणें. ये जे पंचा जेजू बाळका आमचेर बेसान घाल. इश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन भरले मोळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेकान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका ओर्नुच्या सदां सर्वता. आमेन. अर्गां दिवंक आमी उडास काडिना थोडे फावटी. तुका आनी म्हाका 2 दोळे आसात. अर्गां तुका जेजू बाळका. चलोवंक हात पांय आसात. अर्गां तुका जेजू. घरांत आमकां इल्लें जेवंक आसा. अर्गां तुका जेजू. घरांत दिली झगडीं चड न्ही जाल्यार राती न्हिदोंक येतना मोगान गूड नायट म्हणून न्हिदोंक वता हांव. अर्गां तुका जेजू. अर्गां मागणें. ये बो उद्दार बाळोक जेजू. तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पतिनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाचे इमाजी मरिपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत.
आणि तुझे कळारातले दैविक मजत जोडून देत सरस्वती आणि महिमा जाऊन तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. तुझ्या उतरा प्रकाश लोकांवर माता जिसू बळका इमानुएला मुली उतरी संगीतलो शिकूनाची वाणी चालो देवाक मानून वाढलो पिल्यांक चेंपालो दैविक संवायेतून बुगलो जिसू बळका इमानुएला तुझे चरणी आम्ही दिव्यांनी पडल्या तुका आम्ही वसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाश लोकांवर माता जिसू बळका God.